मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेखपळाचे हेडलायन्स. कलंगूट एका बंगल्याच्या जाणट्या कॅरेटेकराचो ताच्या सहकार्यान खून केल्ल्याचो आरोप. 2.5 वरांच्या सुमाराक परबावाडो कलंगूट घडली घडणूक. दुबाविताक पुलिसांनी घेतला ताब्यात. कांय क्लबांक अधिकाऱ्यांनी केल्ले सील, पूण जायते क्लब नव्या वर्साच्या आदल्या दिसा पार्टी खातीर आशिल्ले उक्ते. सरकारान धापल्यात दोळे, लोकांक पडला प्रस्न. दोन 2026च्या सुरवेक उजान घातली धुमाकूळ. मडकय एका घराक उजान घेतलो पेट, जाल्यार वागातोर हॉटेला लागसर एका ल्हानशा दोंगुल्ल्याचेर सुक्या तणाक लागलो उजो. आणि आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. एके वटेन गोंय नव्या वर्साच्या जल्लोशात आशिल्लो, जाल्यार दुसरे वटेन वादाक लागून कलंगूट एका बंगल्याच्या जाणट्या कॅरेटेकराचो ताच्या सहकार्यान खून केल्ल्याचो आरोप आसा. मेल्ल्या मनशाची वळख अस्तंत बंगालात रावपी श्रीपाद देवनाथ अशी जाल्या. 2.5 वरांच्या सुमाराक पोरबावाडो कलंगूट हांगा ही घडणूक घडली. दुबाविताक पुलिसांनी ताब्यात घेतला. कलंगूट पोरबावाडो हांगा एका विलाचे केअरटेकर म्हणून काम करपी श्रीपाद देवनाथ याचो खून जाल्ल्याची घडणूक कलंगूट पोरबावाडो वाठारांतल्यान मुखार आयला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण श्रीपाद देवनाथ हो ह्या विलाचे कितलीशींच वर्सां केअरटेकर म्हणून काम करतालो. तशेंच तांणी ताच्या वांगडा आनी एका व्यक्तीक हांगा हाडून दवरिल्लो आणि 31ची जी रात आसा त्या रातीक 2.5 वरांचेर खंय तरी तांच्या दोगां मदीं झगडी जाली आणि ह्या झगडेचें रुपांतर खंय तरी खुनान जाल्लें आसा अशी माहिती सध्या आमच्या मुखार येता. तशेंच ही जेन्ना घडणूक पुलीस स्टेशनाक कळ्ळी कलंगूटच्या, तशेंच तेंच्यांनी हांगा धांव घेवन ताका सध्याचो एक्यूज आसा खंय तरी ताका आयज अरेस्ट केल्लो आसा आणि ताचेर फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आणि जी डेड बॉडी आसा ही फुडल्या इन्व्हेस्टिगेशना खातीर धाडिल्ली आसा. गोवा 365 खातीर नितीशा गांवकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. 2026च्या सुरवेक उजान धुमाकूळ घातलो. मडकय लाडीवाडा एका घराक उजान पेट घेतलो. घरातल्यो 2 कुडी आणि रांदची कूड पुराय लासून काबार जाल्या. घरधनी विशाल नायकान पुराय म्हायती दिल्या. जाल्यार वागातोर हॉटेला लागसर एका ल्हानशा दोंगुल्लेचेर सुक्या तणाक फातोडेर उजो लागलो. दर्यादेगेर फोग मारता आसतना उजो लागलो अशी म्हायती मेळ्ळ्या. सिलिंडर बी तसं काय नाशिल्लो, धाकटो आशिल्लो, एम्प्टी आशिल्लो. आनी आयज आमी वाज सुद्दां पेटोवना, लेट जालो म्हणून गेलो. घरा कोण नाशिल्ले? घरांत कोण नाशिल्ले, आमी दुकानार आशिल्ली. काकी आशिल्ली, म्हळ्यार ती बी भायर सरली. तुमकां कितक्या सुमार कळ्ळें? म्हाका लेट कळ्ळा. हांव बाजाराक गेलो बागायदारा, तेन्ना मागीर कोण तरी येयलो. माझ्या पयलीं त्यांनी ओके. टोटल मालमत्ता आतां कितकी लुकसाण जालें कितें? मालमत्ता म्हळ्यार म्हागेले आख्खे कपडे मेरे सगळे हें लागला. आनी प्लस म्हागेले फक्त बारकेल्यानी गोल्ड आशिल्लें, ब्रेसलेट आशिल्ल्यो, कानाची आशिल्ली, रिंग आशिल्ली आनी 4 रिंग आशिल्ली. पयले बर्थडे करून घातले. टोटली आमच्या तिगांचो डॉक्युमेंट आशिल्लो म्हणून सांगलो. आधार कार्ड, वोटींग कार्ड सगळे टोटली कितले डॉक्युमेंट आशिल्ले न्हू तितके लॉस जाला. कितले 15-20 लाख जातले? जाय गोल्ड म्हळ्यार गोल्ड तेणी लोकांनी घातले ते बरें घातलेले. 2 रुमांनी एक किचनाक? 2 किचनाक? एक किचन रूम आणि एक बेडरूम. फुल आरमारी गेले सगळे टोटल गेले. सारको हो लाडीवाडा वार्ड नंबर 2 सारखे 11 साडे 11 सुमार हांगसर उलो लागलो. घरा कडेन कोण नाशिल्ले ती जे रुमान उलो लागलो पळय तिवूय नाशिल्ले हांगसर. तेंचे ते हॉटेल चलयता आनी घेवन गेले दिसता. तिवूय कोण नाशिल्ले. बाकीची फॅमिली कोण फक्त म्हाका नंबर आशिल्लो त्याने आमी रोखडो गेले. फायर ब्रिगेडी कॉल केलो. विदीन ते 15-20 मिनटांनी येयले हांगसर
सो 4 रुमाक मातशें इफेक्ट जाला 4 रुमाक एक 2 रूम आसा पळय ते कंप्लीट मेजर कितें मी तो विशाल रामान मागीर मंगेश जिरू नायक आणि एकूच फॅमिली फूल व्हडली फॅमिली उजो कसो पेटलो सर तो कसो म्हणून आता काय तेंगेले हे सिलिंडर शॉर्ट सर्किट टोटल मालमत्तेची कितकी अशें लुकसाण जाला कितें अंदाज तांकां 4-5 लाख रुपया म्हणून सांगले तेणी आनी ते चड जावंक शकता कित्याक वयर बी सगळो आधुनीक पेट्रो वयल्या फायर ब्रिगेडीन बरें फास्ट काम केलें हांव खंयकडे गेलो आनी जाल्यार तो उजो पेटलो पयले तो शॉर्ट सर्किट कितें जालें कांय नाशिल्लें सिलिंडर नाशिल्लें सिलेंडर बी काय नाशिल्लो सगळं आशिल्लें आमची भितर कितके सुमार टायम तुमी काय तितको जातलो तो 11 साडे गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयच्या बजभाय रोमियो लेनात उजो लागल्या उपरांत क्लबा परवाने आनी चड करून अस्तित्वात नाशिल्ले वा बनावट कागदपत्रां घेवन वावुरपी क्लबांचेर कारवाय करपाचे उतर अधिकाऱ्यांनी दिले. कांय क्लबांक सील केले. पूण जायते क्लब नव्या वर्साच्या आदल्या दिसा पार्टी खातीर उक्ते आशिल्ले. हे मुद्दाम केल्ले काय कितें घडटा ताचेर सरकार दोळे धापता असो प्रस्न आता लोक विचारतात. 6 डिसेंबराक 25 जाणांक मरण आयिल्ल्या दुख्खा उपरांत उत्तर गोंयांतल्या पार्टी पट्टेची चौकशी करताना एक अस्वस्थ करपी पद्दत उक्ती जाली. वेपार परवाने कालबाह्य जाले. खोटी कागदपत्रां, बेकायदेशीर बांदकाम आनी उक्ते सुरक्षेची चूक. अधिकाऱ्यांनी नेटान हालचाल करून खास करून उत्तर गोंयचे दर्यादेगेर जायते नायट क्लब सील केले. संदेश स्पष्ट आशिल्लो, पालन ना, व्यवसाय ना. पूण कांय सप्तकां उपरांत ह्या कांय सील क्लबांनी थळाव्या लोकांक हालचाल दिसली. संगीत परतून सुरू जाल्ले, लायटी सुरू जाल्ल्यो, दारां अर्दी उक्ती आशिल्ली, कांयच जावंक नाशिल्ल्या भशेन. तर कितें बदलले? उजो पालोवपी दळ संचालक नितीन रायकर आनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या म्हणण्या प्रमाण अधिकृतपणान सील काडूंक ना. थोडी क्लबां सील केली ती परत चालू केल्या घडी इन्स्पेक्शना खातीर तांकां कशें आमी सिलींग केल्ली सपोज तेंचे काही डॉक्युमेंट येना म्हणून तेंचे इन्स्पेक्शन करपा खातीर ती ओपन केल्ली आसा. एकदां इन्स्पेक्शन करून फायनल रिपोर्ट्स तांकां पूण ते पार्टी ऑर्गनायज करता न्यू इयराचे तांकां इन्स्पेक्शन करून तांचे रिपोर्ट्स जे आसा जाता तितके बेगीन कर म्हणटा. एकदां फायनल रिपोर्ट्स तेंचे आयले जेचे कडेन फॉल्टी आसत जाल्यार अशा पद्दतीचे फायनल कायमचे बंद करपाक सुद्दां सरकार फाटी फुडें पळोवचें. CO2 बी चालू जाल्या तेंची तुमी परमिशन बिसर चेक जाल्या? CO2 माझ्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे अजून स्टार्ट जावना. जाला सर, व्हिडिओ येयला सर आयज बी. हय, पूण आमी ताका परमिशन दिवना स्टार्ट करपाक. ओके. पूण तेणे सेफ्टीचे परते इन्स्पेक्शन करता. जरी तर तेणे सेफ्टी जी आसा ती आमी रिक्वायरमेंट दिल्ले तांकां तरी आसून तेणी घातले जाल्यार ते सुद्दां रिइन्स्पेक्शन आमी करपाची गरज आहा आनी ते आमी अजून पर्यंत करूना तेचे. सो चालू करूंक शकना ते. आय डोंट नो. बाकीचे बी क्लब तशेंच सर तुमी कोणाक NOC दिवंक ना परते? ना, परते आमी अशे कोणाक अशे दिवना. पूण कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो वेगळेच टिप्पणीचेर आसात. नेम पाळून आणि ताजी मंजुरी मेळ्ळ्या उपरांत क्लबांक परतून काम सुरू करपाक मेळ्ळें अशें तांणी सांगलें. म्हळ्यार उजो पालोवपी दळाक आपलीच व्यवस्था कितें करता तें कळना काय प्रभारी मंत्र्यांक खाते आनी पुलीस कितें करतात तें कळना. ते क्लब सील केल्ले पळय ते आमीच CMाक सांगलेले की तूं सगळ्यांक धाड इन्स्पेक्शन कर. whoever is not following the protocol should follow. So especially as far as fire safety is concerned, जे वस्तू कितें नासल्यो तितल्यो घालूंक लायल्यो तेणी घातल्या उपरांत मागीर ओपन जातलेच. डायरेक्टर म्हणटा NOC दिवंक ना म्हटलें तेणे अजून कोणाक? ना दिल्या डायरेक्टर स्पोर्टिंग वयता तर सर सगळ्यांक कोणेंक सील केल्ले आनी कोणाक ओपन करूंक लायले इज ओन्ली आफ्टर फॉलोईंग द प्रोटोकॉल. गोंयाक जाणून घेवपाचो अधिकार आसा कारण गोंयचें नांव आनी गोंयच्या लोकांची प्रतिश्ठा कलंकीत जावपाक लागल्या. वेचून आयिल्ले प्रतिनिधी येवन वचूंक शकतात पूण गोंय सदा खातीर फकत पयशे जोडपाक आनी राज्याचे प्रतिमेचो शोशण करपाक येवपी लोकांक न्हय तर गोंयकारांक हांगा रावचें आनी काम करचें पडटा.
2 आवृत्ती 1 वास्तव. गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी ओमकार देशप्रभू. खरेच दोष कोणाचो? उण्या पावंड्याचो अधिकारी, पंचायत वा राज्य चलोवपी मंत्री हो प्रस्न दर दिसा लोक विचारतात. गोंयचे दर्यादेगेर जाल्ल्या व्हड प्रमाणात परवानो घोटाळ्या फाटल्यान अस्वस्थ करपी तथ्य हांगा दिल्यात. ह्या घोटाळ्यांतल्यान 25 निरपराधी लोकांक मरण आयले. हडफड्या हांगा जाल्ल्या दुर्दैवी उज्याक लागून 25 जाणांक मरण आयले आनी संवसारीक पावंड्यार गोंयचेर चर्चेत आयल्या उपरांत सरकारान उपचाराची कारवाय जाहीर केली. दबाव वाडोवपा खातीर न्यायालयीन हातूंत पावल घाले. दोनूय अहवालांतले हे सोद आसात. उपरांत अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग कारवाई करपाचो दावो केलो. पूण गोंयचे लोक आतां विचारतात, वयल्या राजकारण्यांचे वा वरिश्ठ नोकरशायेचे आशीर्वाद नासतना इतलो व्हड घोटाळो जावंक शकता आनी उच्च न्यायालयान नेमिल्ले एमिकस अहवाल आनी दंडाधिकारी चौकशी इतली वेगळी काणयो कित्याक सांगतात? वा खरेच ते एकाच सत्याक बोट दाखयतात? तुमीच थारायात. 6 डिसेंबराचे राती हडफड्या हांगा कितें घडलें आनी ताच्या उपरांत जाल्ली प्रतिक्रिया पळयात. जो इन्सिडंट आज रातचो जाला व्हेरी सॅड म्हणटा तशें. ज्या क्लबाक ज्या पद्दतीक उजो लागला आनी 23 डेथ जाले. 23 डेथा पैकी ऑलमोस्ट 3 फिमेल आसा, बाकीचे मेल आसात. चडशे तेंचे लेबर आसा अशें दिसून येता. एक अजून युनिफॉर्मान आसा म्हणून ऑलमोस्ट आमचे फायर स्टाफ, पुलीस स्टाफ हे सगळे जे इन्सिडंट जाता हांगासर पावले तांच्यांनी कंप्लिटली उजो पालोवपाचो किंवा सगळो कंट्रोल घेतलो. बट वाचोवपाक कोणाक शकले ना. म्हणजे जे लोक भायर सरलेले ते फक्त वाचले. पण एकंदर जर पळयत जाल्यार त्या क्लबाची सिच्युएशन्स इट इज व्हेरी म्हणजे कसलेच नॉर्म्स फॉलो न केल्ले आसा, कसलीच सेफ्टी फॉलो न केल्ली आसा. सहज प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करतालो ताजेर कळ्ळां की विदावट एनी म्हणजे बाकीची सेफ्टी, फायर सेफ्टी परमिशन्स हे ते न घेतना अशा पद्दतीचो हो क्लब चलतालो. इन शॉर्ट म्हणजे खंयच्या परमिशनाचेर चलतालो ते व्हेरीफाय करचें पडटलें. एट प्रेझेंट उलोवप योग्य जावचें ना. बट जो इन्सिडंट जालो तो योग्य जावंक ना. जे मृत जाले तेंच्या प्रती म्हणजे शोक व्यक्त करता. तेंच्या फॅमिलीच्या दुख्खात आमी सहभागी आसा. म्हाका खूब वायट दिसता की अशा पद्दतीचो इन्सिडंट आमच्या गोंयांत आनी ट्युरिजम स्टेटीत जाला. खूब खेद व्यक्त करता. आनी जो कोण चलयतालो हो क्लब ताजेर स्ट्रिक्टली एक्शन ही जातली. ज्यांच्यांनी परमिशन्स दिल्या हेच्या खातीर जर आसत, कसलेय परमिशन्स दिले जर आसत विदावट नॉर्म्स फॉलो करिनासतना, जाल्यार तेजेरूय बी सरकार योग्य ती एक्शन घेतली. आणि बाकीची फुडली सगळी कारवाई सुरू आसा. आत्ता ज्यो 23 डेड बॉडीज ज्यो भितर मेल्या त्यो फक्त 2 जण हे जळून मेल्या. बाकीचे उरलेले सगळे गुदमरून मेल्या. अकॉर्डिंग टू अवर सफोकेट जावन मेल्या अकॉर्डिंग टू अवर म्हणजे पुलिसांच्या म्हणण्या प्रमाणे. बट सगळ्यो पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हेल्या. तेजे डिटेल कॉज आनी ते फायंड आउट करतले. उजो कसो लागला आनी बाकीचे हे कितें ताजी सगळी इन्क्वायरी ही डिटेलान इन्क्वायरी जातली. ताज्या उपरांत जेंका बिहायंड द बार्स घालपाक जाय, पनीश करपाक जाय त्या सगळ्या जाणां पनिशमेंटूय करतले. एक्शन जातली तशें आनी जर विदाउट परमिशन जर बाकीचे क्लब एक तर आमचें सरळ म्हणणें आसा की फायर सेफ्टी नासतना किंवा प्रॉपर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आनी हें नासतना खंयचेच क्लब हे चलपाकूच जायना.
बट काही जण हे नॉर्म्स फॉलोच करिना, म्हणजे स्थानिक पंचायत लेवलाचेर अशा पद्दतीची परमिशन्स घेवन एक एकदां चलयता, म्हणून ते फायर्स आनी हांच्या लक्षांतूय येयना वा पुलिशेकूय बी तेंच्यांनी प्रॉपर खंयची लायसन्स न घेतलें खबरूय नासता, हो अशा पद्दतीन चलता. बट इन फ्युचर अशा पद्दतीचे क्लब्स आमी चलोवपाक दिवचे ना. म्हाज्या फायर डिपार्टमेंटाक अकॉर्डिंग टू द फायर सेफ्टी प्रत्येकाची चॅक करपाक लायता. ट्युरिस्ट किंवा गेस्ट हांगासर आशिल्ल्याची खबर आसा भितर मरण पावले तातूंत? इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा त्या प्रमाणे टेंटेटिवली आतांच्या घडीक तरी 3 ते 4 जण ट्युरिस्ट अशें दिसता. बाकीचे सगळे अकॉर्डिंग तेच्या युनिफॉर्मा वयल्यान तांचे स्टाफ अशेंच दिसता. गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. संबंधितांच्या हलगर्जीपणाक लागून आयज एका मानकुल्याक बरीच दुखापत जाली. गार्डनांतल्या खेळपाची यंत्रणा सारखी नाशिल्ल्यान हे घडले खंय. एक चली खेळपाक वयताना यंत्रणाचो स्क्रू पडलो आनी फळी निखळून चली सकयल पडले. खुद्द पिडेस्तान सांगले. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आमी आसात ते कोलवा आयकॉनिक बिचार आसात आनी ह्या आयकॉनिक बिचाचेर हांगा ट्युरिझम डिपार्टमेंटान एक गार्डन तयार केल्लें आनी ह्या गार्डनाक भुरग्यांक खेळपाचे जे आयटम आसा हे आयटम बसयल्ले, पूण जे कितलींशीं वर्स जाले हे आयटम जे आसात हे पिड्ड्यार जाल्यात आनी पिड्ड्यार जावन हेंचे जे आयटम आसात तेंचे पार्ट्स जे आसात हे पडपा लागले कडेन आसात. आज लोक 31st सेलेब्रेट करपा आयिल्लो आनी हे सेलेब्रेट करपा आयिल्ले कडेन भुरगे हांगा खेळटाले. हे खेळटा आसतना आमी दाखयता तुमकां एक भुरगो जो आसा वो पडलो आनी तेका हांगा स्टिचीस पडले कडेन आसात. तेका आतां मडगांव हॉस्पिटलाक व्हड म्हूण सांगले कडेन आसा. हो जो भुरगो आसा हो खेळटालो आनी खेळटा आसतना पळय हे कुसर पडली तेचे आनी हे जे आसा हे तकले लागले आनी हे तकले लागतरे हे जे बोल्ट आसात नट बोल्ट हे तेका तकले लागले आनी तकले लागतरीक तेका बरी हांगा इंजरी जाल्या. आनीक ह्या भुरग्याक सद्याक जे आमगेले कोस्टल पुलीस आसात ह्या पुलिसांनी ह्या ट्युरिझम पुलिसांनी हेका घेवन गेले आनी तेणी जे लायफ गार्ड आसा ह्या लायफ गार्डा कडेन व्हरोन तेणी तांकां सद्याक फर्स्ट एड दिले कडेन आसा. आतां तांकां मडगांव व्हर म्हणला की फर्स्ट एड दितरेक तांकां ती इंजरी आसा ही मातशी चड जाल्ली पूण तेणी रिस्क नाका म्हणून तांकां हांगा व्हर म्हणला. आमी ट्युरिझम डिपार्टमेंटा कडेन मागतात एक जर हे तो तुमी जे हे जो वायट एलिफंट घातले कडेन आसा हो बंद करचो आनी ह्या भुरग्यांक सेफ्टी दिवची म्हणून आज तुमी पळया भुरगीं कितले खेळटा ते. ह्या भुरगीं खेळटा आसतना ह्या भुरग्यांक आनी कांय जावपा नाका. हांगा ल्हान ल्हान भुरगीं आसात. फाल्यां हांकां चड इंजरी आनी कितें जालें तर रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो. ह्या हितून खेळपाचे आयटम म्हणटरेक हांगा ते येवपाक शकता. भुरगीं खेळटात लोकांक ल्हान भुरग्यांक उमेद ह्या हेचेर खेळपाची पूण हे आयटम बरें करपाक जाय आसता. लास्ट टायम बाबू आजगांवकर जेन्ना ट्युरिझम मिनिस्टर आसलो ते टायमार हे सारकें करून दवरले पूण आतां जर काही ना. लास्ट टायम ट्युरिझम मिनिस्टराक सुद्दां दाखयलें आमी की ह्या हेची कितें परिस्थिती जाली ती आनी त्या टायमार सांगलें की आमी सारकें करता म्हणून. पूण ट्युरिझम डिपार्टमेंट हांगा 1 रुपयाची काम करना आनी हे काम करना जाल्यार ही परिस्थिती जाले कडेन आसा. आमी मागता ट्युरिझम मिनिस्टरा कडेन तूं येवन हांगा इन्स्पेक्शन करचें आनी हें बेगीच्या बेगीन बंद करचें ताकी व्हडली कॅज्युअलिटी जी आसा ही जावपाक नाका म्हणून. क्या हुआ? ये गिर गई थी कहाँ से? मैरी गो राउंड से गिर गई थी और कुछ खिल्ला चुप गया इसको. उसमें आधा था ही नहीं झूलने का तो मैं नीचे था तो मैं बैलेंस होके गिर गई और नीचे पत्थर रखा था तो उसमें लग गया. ये है उसमें बीच में आधा है नहीं बीच में. पहले लोग दोनों गए थे फिर मैं गई ना तो लोग दोनों उतर गए पर मैं जैसे जाने लगी गिर गई. अभी कहाँ जा रहे? अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बोले जैसा यहाँ पे नियर बाय हॉस्पिटल जाएगी. ठीक है. Kind of broken. Yeah. Almost all of the places. It's not being maintained well. That's what's being seen here. So it should be Well maintained. renovated and should be maintained. Yeah. Shall taken the responsibility from the resident. So responsibility should be taken and it shall be maintained. Yeah. So for the safety of the children. The main thing is the children are being played here. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गावकार आणि सानिका नागवेकर. नव्या वर्षाची सुरुवात सुक्या हवामानाने नितळ मळबात जातली. तापमानात काय प्रमाणात उणाव जातलो हवामान विभागान अदमास उक्तायला.
कांय सुवातांनी थंड वारे घोळटले. सकाळी आणि सांजे दव आणि धुके पडटले. प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची, IMDन सल्लो दिला. दनपारा उष्णताय जाणवतली. तापमानात कांय प्रमाण उणाव आसतलो. शुक्रारचे तापमान 30 ते 19 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमाऱ्यांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. राज्यांत सुके हवामान, नितळ मळब, घोळटले थंड वारे, तापमानात उणाव. शुक्रारचे तापमान 30 ते 19 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक ना शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.